नमस्कार. सीड डायरीच्या 31व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, तुमचो आमकां उफाट मोग मेळटा आनी तो असोच मेळत रावचो. जर तुमी अजूनय आमचो चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार तो मुजरत करात. तर आज सीड डायरीत आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्यात बाब जेसन पिंटो हाणें बरयल्ली कथा आबोलें. आगे तिका आबोलें कित्याक म्हणटात? हो प्रस्न हांवें कितले फावटी आईक आनी बाबाक विचारला, पूण अजून मेरेन ताची जाप म्हाका मेळूंक ना. आबोलें हें एक फूल म्हूण हांव जाणां. तिचे सोबीतकायेक वर्णून तिका आबोलें म्हणल्यार म्हज्यान समजूंक जाता. पूण 70 वर्सांची आमचे घरा भोंवती काम करपी आबोलें तें वर्णनाक फावो न्हय. हें मात सत. आंगान बारीक, तोंडार फोडी, हात सदांच मातयेंत बुडून काळे, हाताची आनी पांयाची कात सुकून तिचे रुपणेच म्हाका विचित्र दिसतालें. असले गतिपाश्ट बायलेक आबोलें हें नांव कित्याक? कोंकणांतल्या एका फामाद शारांत हांव जल्मल्लों. शाराचो आंकडो दिसान दीस वाडतूच आसलो. हेर भाशीक हांगा येवन राबितो करताले. हाका लागून शाराची भासूच बदलून आशिल्ली. भायले म्हाका पसंत नासले. तांणी तांच्याच गांवांनी रावचें आनी वावुरचें म्हणजे म्हजो अभिप्राय. प्रमोद बाब, फाल्यां आमी गांवडाळी या. तुका येवंक खुशी आसल्यार अरविंदाक कळय तिकेट बूक करूंक. विशालान म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज धाडिल्ली. हांवें वाचली. समाज सुदारपी विशाल म्हज्याच मताचो आशिल्लो, मात साहित्याची ताका ओड नासली. गांवडाळी विशीं साबार पावटी हांवें आयकलां आनी नेटार बी वाचलां, पूण थंय म्हजे सारकेले मनशाक कांय आच्छें ना म्हूण हांवें लेखलें. तुमी वचाक, हांव येवचो ना, म्हजी मोटवी जाप ताका. हांव एक कोंकणी लेखक आनी म्हाका म्हजे भाशेचो हिसपा भायर मोग आनी अभिमान. शारांतल्यो कवी गोश्टी जावं, लेखक संघाचो मेळ वा राष्ट्रीय पावंड्यार साहित्य संमेलनां जावं, असले सर्व घडितांनी हांव हाजीर आसतालो. खादी कुर्तो, एक कॉटन पॅन्ट, खानार एक पोतें आनी बोल्सांत एक लेखणी सदांच आसताली. लेखक प्रमोद बाब म्हूण शाराचो लोक म्हाका वळखतालो. समाजांत देवाच्या नांवान उच नीच वर्गीकरण, धर्माच्या नांवान जावचे लढाये पळोवन हांव नास्तीक जाल्ल्यान खंयच्याय समुदायाचो लोक म्हाका आपलो म्हूण लेखनासलो. मनशापण होच सर्वोच्च धर्म म्हूण हांव लेखतालो. जिविताचे वेगवेगळे गजालींचेर नियाळ करून कवन रुपार आनी काणये रुपार त्यो गजाली हे उतरायिल्ल्यो. मान सम्मान लाभून म्हाका 1-2 प्रशस्त्योय फावो जाल्ल्यो. म्हजे कोंकणी समाजाच्या दर एका वर्गाच्या लोकांक हांव मेळ्ळां. तांच्या सांगाता रावला. तांचो इतिहास आनी तांची लोकजीण कितें म्हूण बारीकसाणेन हांवें पळयल्या. ह्या सर्व गजालींचो म्हाका अभिमान भोगतालो. एक कवन बरयतां हांव म्हजे कुडांत आयलो. निवळ वारें घेवंक हांवें जनेल उगडलें. कर कर तोच आवाज, तो आवाज तिचोच. हांव जाणां. आबोले हातांत सारण घेवन आमचे बिल्डिंगा बगलेन कचरो एकठायताली. तिका देखतच म्हज्या चिंतनाचो व्हाळ मातसो भंगलो. तिचे कडेन उलोवंक हांवें केन्नाच चिंतूंक ना. आज जाल्यार नक्की उलयतलो. मोबायल चार्जिंगेक दवरलो आनी गडबडून हांव रस्त्यार काम करतले आबोल्या मुखार हाजीर जालो. आई आनी बाबा देवस्थानाक गेल्लीं. अजून घरा परतलीं नात. आगे तिचे लागीं पावतकच हांवें तिका दिवचो आसलो मान दिवन तिका म्हणलें, तुका जाय ते तेंपत हांव पळयतां. तुजो हो वावर तोखणाय एक फावो. हांवें तिका वाखणेचीं 2-3 उतरां सांगलीं, पूण आबोलें कांयच उलयली ना. तशें तिणें उलयल्लें हांवें केन्नाच आयकल्लें ना. तरी म्हाका तिचे लागीं उलोवंक मन जालें. तिचे विशीं, तिचे घरा विशीं हांव जाणा जावंक सोदतालो. एक लेखकाक काणी मेळटना कित्याक सोडची? तिचे लागीं उलोवंक प्रयत्न करीत आसतना
शेजारचो विठ्ठल शेट पासार जालो. ताणें म्हाका देखतच सांगलें, कितें रे प्रमोदा, आज तुका कांय काम ना? असल्या कडेन उलोवन तुजो वेळ पासार करता? असल्या कडेन म्हळ्यार कितें विठ्ठल बाब, तुमकां आबोलेची वळख ना तर? हांवें विचारिल्ले प्रस्नांत राग आनी जाती वेवस्था विशीं आसलो म्हजो शीण झळकतालो, पूण ताचे कडेन झगडूंक म्हाका नाका आसलें. हांव फक्त आबोले कडेन उलोवंक सोदतालो. आपले कपलार हात मारून विठ्ठल बाब फुडें गेलो. म्हजी सवालां ताका तोपली म्हणून भोगलें म्हाका. त्या गांवडळीच्या लोकां थांवन जागरूक राव, बोट जोकून तो म्हाका चत्राय सांगीत गेलो. गांवडाळी म्हजे दोळे मिणमिणले. ओ, तर आबोलें गांवडाळीचें. म्हज्या मना भितरूच तर्क केलो. आमचें हें उलोवणें चलतालें, पूण आबोलें आपल्या कामांतूच व्यस्त आशिल्लें. तिच्या दोळ्याची आसडी सयत हाल्ली ना. तिचे लागीं आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंतून हांव परत म्हजें घर गेलों. पूण तिच्या गांवाक नक्की भेट दितलो म्हूण हांवें थारायलें. अरविंदाक मॅसेज धाडली. आबोलेचे ते पितूर म्हज्या मनांत परत परत येताले. तिचो तो काळसो रंग, तिणें न्हेसचें तें पिंजकर बिगडिल्लें कापड आनी तिच्या हातांत आसपी ती सारण. जेवण जातकच हांव खटल्यार आड पडलो. कवना वा काणी कांयच म्हाका सुचनासलें. फकत आबोले विशीं म्हजी आतुरताय. फांत्यारूच अरविंदान गांवडली वचूंक तिकेट काडिल्ली. शारा सावन गांव सोंपतकच रान. बशीची वाट कशी बदलली म्हणूच कळ्ळें ना. तरी सुमार 1 वरार घुंवोवन ड्रायव्हरान आमकां पावयलें. आमी सुमार 30 जाण प्रचाराक थंय पाविल्ले. हें म्हजे 25 वर्साचे पिरायेर जिवितांत पयले फावटी हांवें आज रान पळयिल्लें. आमी पावले. विशालान आमकां कळयलें, आमकां जर भारताची उदरगत करूं जाय तर आमी हांगा थावनूच सुरू करूंक जाय. सरकारा फक्त गांवांचें शहरीकरण करच्यात पिशें आनी शारांचें स्मार्ट सिटीज. विशाल खतखत्यान उलयलो. विशालाचो हेर समाज सुदारप्यां कडेन बरो संपर्क आसलो. ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तें दिसतालें. भायल्यां विशीं जायते फावटी आमची हुनहुनीत भासाभास जाल्ली. भायल्यांक आदार दिवन तांकां आमचे मदें बरे नागरीक करच्या ताचें चिंतपाक म्हजो खर विरोध आसलो. तांणी तांच्या राज्यांनी वचचें, सुदारीत जावंक. आमच्या गांवांत कित्याक हें म्हजें मत. इश्टानो, विशाल आमकां पळोवन उलयतालो. आमी हांगा येवचो हेतू तुमी जाणात. वेंचणुको लागीं पावल्यात. ह्याच वर्साच्या अर्दांत राष्ट्रीय पांवड्यार वेंचणुको. सरकारा कडेन आमी हिशोब मागूंक आसाक. तो तापून उलयतालो. सरकारी चाकरां आनी मंत्री आड ताणें दिसाळ्यांनी आनी राजकीय नेमाळ्यांनी जायते बरयिल्लें आसा. ह्या गांवडाळीच्या गांवांत फाटले 6 वर्सां थावन वीज आनी उदक आमच्या आदल्या मंत्र्यांनीच भासायिल्लें. खंय गेली तांची भासावणी? ताणें आनी एक सवाल उडयले. ताचें तें भाशण सोंपतच आमी थंयचे थोड्या घरांनी भेट दिली. तांच्या घरची गत एकदमूच वायट आसली. घरांत उजवाडाक अजुनूय ती चिमणे तेल वापरतालीं. हें सगळें चित्र पळोवन शारांत ल्हान व्हड जाल्लें म्हाका आनी म्हज्या सांगात्यांक मातशी उबगणशी जाली. आपूण आपणाक देव समेस्तांक हांवें म्हजे मती भितरूच म्हणलें, आमकां कित्याक पडलें तांचें. विशालाक समाज सुदारणा संगी इतिहासाची बरी जाणीव आसली. तांचो मुखेली हातांत तोणको घेवनूच आसतालो खंय. तोच जावन आमकां भेटलो. विशालान परत सुरू केलें. ह्या गांवचो लोक आदीं आमी आशिल्ल्या शारांनी भाटां शेतांनी वावरून आपलो दिसपट्टो गिरास जोडटालो. तांकां वेळीप म्हणटात आनी तांची आपलीच एक संस्कृताय आसा. तांचो मुखेली तांचो धार्मीक गुरू, तसोच तांच्या जम्याचो मुखेली. जसो जसो भायलो लोक वस्ती करूंक आयलो तांणी हांच्या आड झुजून लढाय करून तांकां चाकर करून रानांनी वस्ती करूंक धाडलो. ज्या ज्या मळ्यांनी शेतां भाटांनी ती वावुरतालीं त्या त्या मळ्यांचें नांव तांणी घेतलें. देखून दिसता
आबोलें हें नांव तिका लाभलें. म्हजी जाप म्हाका मेळ्ळी. विशालाचें हें उलोवप म्हाका नवेंच. तशें जाल्यार आमी सगट भायले. विशालान सांगचे उतरांनी म्हाका सत दिसतालें. काळा प्रमाणे स्थळांतर जावच्या लोकांमदें कोण भायले, कोण भितरले. कूड म्हजी गांवडळी आसली, पूण मन आबोलेच्या हातांत आसलें ते सारणीचेर, जे हातांनी तांणी आमच्या भुंयेचेर राज्य केल्लें. आज तेच हात कचरो एकठांयतात. तर सीड डायरीत तुम्ही आज आयकताले बाब जेसन पिंटो हाणें बरयल्ली कथा आबोलें. तुमकां जर आमची आयची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823 593808 या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.